सैम सांबाळ्ळो जाल्यार गोंय साल्वार जातलें हे उद्देश घेवन फाटलीं कितलींशींच वर्सां सैमाच्या रक्षणाक वावुरपी फादर बॉलमॅक्स परेरा संवसाराक अंतरले. 2 दिसां फाटीं ते वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर काळजाच्या आतंकान कोसळिल्ले. जीएमसीत तांचेर उपचार सुरू आशिल्ले. दोतोराच्या यत्नाक ताची भलायकी साथ दिनाशिल्ली. मंगळारा फांतोडेर ताणें निमणो श्वास घेतलो. चिखले सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्चीत ताची कूड निमण्या दर्शनाक दवरतले. 28 मायाक निमणे संस्कार. At around 10:30 day before yesterday in the night he received a massive cardiac arrest and subsequently he was revived again. Then again he had to be put on a ventilator for oxygen support, but unfortunately today morning at 4:30 a.m. Father Ballmax was no more. जेव्हा ते इश्यूज घेताले whether it be environmental issue or protection of Goa, they were something that he was trying to make a difference to the state of Goa and Goinkar. कितें स्टेस जाता सो तो मागीर ही वॉज मोर इनटू लायक पब्लीक सर्वीस टायप बट तागे ते चड दिसती पडटाले आनी ही वॉज इफेक्टीव ऑल्सो एज यू नो लायक तेगे भरपूर आयकताय तेगे फॉलोईंग तितले आहले ते बरोबर. सो वी कॅनॉट कंपेर फादर बॉलमॅक्स विथ एनी वन आय वूड से. लोकांचे लढे जे असताले म्हळ्यार पिपल्स फायट्स हे आनी लोकांचे कॉजा खातीर झगडपाक फुडें येवपी असो एक पाद्री आज आमचे मदीं ना जाल्लो आहा. वॉयस ऑफ मदर नेचर ताची उद्देशी बंद जाला जायत पूण आनी खंयच्यानी वर सत्तलोच आनी जी ताणें तरणाट्यांक तयार केल्यात ती तरणाटी मदर नेचराचो आवाज काडटलीच. बिग लॉस एक भितरल्यान आपणाचे जमनीक लागून आपणाच्या गांवांक लागून आपणाची संस्कृती कल्चर आसा पळय ते ताका मोग तो एक डेव्हलप करता, अवेकनिंग करता, आमकां याद करता आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून. आनी दीस इज वॉट फादर बॉलमॅक्स डीड. आज Goa has lost a great son of Goa who always fought for what is right, who always fought and spoke what is right. दिसता हो एक पर्सनल लॉस, त्याच बरोबर सगळ्या गोंयकारांकूय हो लॉस की आज एक असो मनीस जाणें सदांच लोकांक गायड करपी, लोकांक गोंय वाचोवपी असलो एक आज मनीस आमच्या मदल्यान गेलो. ही वॉज अ प्रिस्ट होली मॅन बट गोंयचे पासत तेणें केन्नाय फाटीं सोलना उलोवपाक. किंवा तरी अत्याचार जालो तो पयलो आलो उलोवपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.